ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वर आजोर चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं. भयणी भावांनो, कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून 2 लाख अधिक लोक मरून गेला. ह्या संपून गेल्ल्यांचो आज खेरीत उगडास करतना जायतो लोक हेच पिडेंत आसा. ही भिरांकूळ पिडा आमकां आमच्या घरांनी भितर दवरता. ताचेर आजून इलाज वखद मेळूंक ना. आज खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतना मरून गेल्ल्यांक, जांची गोच्ची नाच जाल्यांत, जांच्या गोच्यांची कुडीचेर पुराय नदर घालूंक मेळूंक ना, असले भाव-बिडांक बुजवण मेळूंक, मेलेल्यांक शांती मेळूंक आनी आमकां देवान राखल्यान सांबाळल्यान सगळे तरेचे वायटांतली निवाल खेरीत भाशेन ताका वारगां दिवया आनी हे पिडेचेर एक कोटीत झूज मांडूं आनी हे झुजांतल्यान जैतिवंत जावंक हे मिसांत देवाची कृपा सगळ्यांक मागून घेवया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी असो पातकी म्हणून ओळखून आमच्या पातकांचें देवा लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच वार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका कूदकोर, सोम्याका कूदकोर, क्रिस्ताका कूदकोर, क्रिस्ताका कूदकोर, सोम्याका कूदकोर, सोम्याका कूदकोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीचे बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेतात तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजोर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. इस्तीव कुरपेन आनी बळान भरोन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी आलेशांद्रेकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे कडेन घडो नासलें. त्या पासत ताणें गुप्ती थोड्या मनशांक लॉन्स दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें,
तो मोइसेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें तुमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयले आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी महाधर्म सभे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक ताणें लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समर्थीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलेलें आमी आयकलां, नाजरेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंतोण करतलो आनी मोइसेसान दिल्ल्यो रिती रविश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मान जाल्यार महाधर्म सभेंत बसले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हणुया, नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरोध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलो. तुजे नावाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब, नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्या मनांत घडोवन नियाळटलो. जबाब, नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. फटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समर्थ म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुज्याच निवाड्याक आशेता म्हजें काळीज. जबाब, नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमया. दुसऱ्या दिसा तुवें एकूच व्हड्या आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती ते व्हड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेले म्हूण पोलतोडी रावलेल्या लोकांन पळयलें. तिबेरियसाच्या तावन आनीक ओडी तांणी उंडे केल्ले ते जाग्यार लागीं पावलोली. जेजू तुवें नासलो आनी ताचे शिसूय तुवें नासले म्हूण तांणी देखले तेन्ना तो लोक व्हड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनाहूम आयलो. तो ताका तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी कुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उंडे खावन दादूशील जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोगता तसले खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. लोक जेजूक सोदूंक लागलो तेन्ना जेजून म्हळें, उणें खावन दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. आमी आयज जेजूक सोदता. कसल्या कारणाक लागून आमी जेजूक सोदता काय? कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतो लोक भिरांतीन भरलेलो आसा. आमी जेजूचे काकुतीक उलो मारलो, आमकां वाटाय सायबा. शिसा भाशेन आमी म्हळें आमी बुडटा. कसल्या कारणाक लागून आमी जेजूक सोदता काय? जायतो लोक हांगातूय मागण्यांक वेतालो, रेतीरांक वेतालो. कित्याक? म्हजी पोर्चुगीज पासपोर्ट वेगळूच जाल्यार पुरो सायबा, म्हाका सर्वीस मेवल्यार पुरो, भलायकी आसल्यार पुरो, कोर्टीन केसी आसात तांचो निकाल बेगीनूच जाल्यार पुरो. जायते कितें आमी मागीत आसा, सोदूंक भोंवता जेजूक. आमचेर कसली अडचण आयल्या, आमकां पिडा जाल्या, आमकां वाटाय जेजू. भयणी भावनो, जेजूक आमी कसल्या कारणाक लागून सोदता काय? जेजू आज म्हणटा, खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. सासणाचें जिवीत जेजू आमकां दिवंक आयलो. आनी देखूनच जेजू म्हणटालो, असल्या खाणांची तान आनी भूक तुमचें सवें वाडूं दी, आनी हें खाण हांव तुमकां दितां. भाव भयणीनो, ओस्तोमचेच्या गांवांनी आनी जायते आमचे एशियाच्या वाठारांत पुरान आमी देवाक सोडलो. जायत्यांनी म्हळें गॉड इज डेड, दुसऱ्यांनी म्हळें देव नाच. आयज आमी सगळीं देवाशी पावल्या. देव आमकां आपल्याशी आपयता. अरंभ आनी शेवट आमच्या जिविताचो देव. पूण जायते फावटी देवाक सोडून दुसरे देव आमच्या जिवितांत आमी तयार केले. जो आमची गिरेस्तकाय, आमचे दुडू, आमची शेतां भाटां, आमच्या लागीं आशिल्लें भांगार, बँकींत आशिल्ले पयशे आमी हांकां देव केले. जेजू आमकां आपयता. सासणीक जिवीत तो आमकां दिवंक सोदता. आमची तान आनी भूक, आत्मीक तान आनी भूक तो मारूंक सोदता. भाव भयणीनो, हेंच्यानी आमी घरांत आसा आनी जेजूच्या जेवणांत आमकां वांटो घेवंक मेळो ना. आत्मीकतायेन तरी आमी ताका घेवंक सोदता. जेजू जिविताचो उंडो. जेजू आमकां सासणीक जिवीत दिता. आयचे पयले वाचपांत आमकां इस्तेवाची खबर मेळटा. पयलो मार तीर्थ, पयलो गोवाय. जेजूचें जिवीत आपणायलें आनी तें जियोंक तो वावुरलो. आनी जेजूक परगोड करून तो मरूंक भियोंक ना. भाग्यवंत इस्तेवो आमकां स्फूर्ती दिता. सासणीक जिविताची खात्री घेवन आमी जेजूक गोवाय दिवं. आज हे धाकटुले शुभ वर्तमानाचे देवाचे उतराचेर नियाळ करतना, आमच्या घरांत आमी आसतना आमी शिसा भाशेन म्हणुया, हें जेवण, सासणीक जेवण आमकां सदां दी जेजू.
भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावुया कालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 6 C20 पेज 36. कालवाराचो योद ओरोद बाबा वेलीचे बरो आतां जाता तुजो मोगार तो भेटोयता ताका एकवटा इग्रोस माता मोगार बाबा दोयाळ रोद्रे ही भेटोनी मागून तुगे मोगार बाबा दोयाळ रोद्रे ही भेटोनी मागून तुगे. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बुवर्त्या देवा, आमचे मोगाळ बापा, दुंपा बरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो पोरमोळ तुजे मुखार चोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावते बरी वांटो घेवंक कोवाळायेन आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सौल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करोलाचें रगत. पातकेंचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबर्ताचो गूढ परगटुया. जेजू जेजू मेलो, मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे भोव पवित्र मिसाचे भेटेन आपापल्या घरांनी रावन ह्या तरेतरेच्या यंत्रां मुखार रावन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धरून वता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. हांव स्वर्गांत देंवलेलो जिवो उंडो. जेजू म्हणटा, खावन सोरता तसले खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण हांव तुमकां सासणाच्या जिविताचें खाण दिता, म्हजेंच मांस आनी रगत. भयणी भावंडो, जरूय आमी आमच्या घरांनी आसा आनी अख्खोच परिस्थितीक लागून आमच्यांनी जेजूक घेवंक जायना, ओत्मीकपणान जेजूक घेताना मागुया ही पिडींतली आमकां वाटाय. आनी वेगोवेग आमी एक समुदाय कशी एकठांय जावन एक फामील कशी त्याच बापाक उलो मारूंक, त्याच जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आनी ह्या जेवणांतल्यान सासणाच्या जिविताची खात्री आमचे सगळें वाडत वचूं ही चिंतना मनांत धरून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशानूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससनांक सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मृतांक मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका केन्नाच भूक आनी तान लागची ना. हो तो जेजू आमकां आपल्या जेवणान पुजता.
सासणीक जिविताची खात्री आमकां दिता. येताच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे उतरिवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मानता. म्हज्या काळजांतूच आसली बरी हांव तुका वेग मारता, पूण सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरू कितेंच म्हाका निर्मूण जाता. आमेन. कोरोना व्हायरस ही पिढी आड देवाची काकुतीचे मागणे. सर्व पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलें. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेली कोरोना व्हायरस ही पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोत विपाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखोद घडून हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय.
पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांचो मेळूं, जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे स्वर्गीचे बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमचे गायिल्ले स्वयंपाक तूं ओकोद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडूय आनी अशें पास्क्याच्या गुटाचो फोड आमचे जिवितांत चोडूय. हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. शेवटाचे गायन गावुया पवित्र बेट मिसाची F17 पान 9 आनी 3, F17 पेज 93. पवित्र बेट मिसाची जाली कोबा स्वर्गीचे सूख देवले आमच्या काळजार दुनिया हारगा आमची तुका सोबार पेलोय मुळो मोना व्हडलो उपकार करून आमची काळजां तुजे आदार पळय भेटूंक तुका सगलो आमचो वाव आमचे मिस्केना जावचे ना कोबार तुज्या एकवटान सात दोऱ्या संस्कार